नमस्कार. वाय ऑपोज रेल्वे डबल ट्रॅकिंग. फाटली 10 वर्सां परस चड लोक ह्या डबल ट्रॅकिंगा संदर्भात आवाज उठयत आसात. कासावले, आरोशी आनी वेळसांव हे गांव तर चडच आक्रंदन करीत आसात आनी लोक रस्त्यार आसात, लोक बोवाळ करतात. आतां तर 16 एप्रिलाक ताजी जवळ 16th हियरींग ISLRचे लोक परत हियरींग घेतात. तातूंतल्यान सुटावो इश्यू जायना. लोक ऑपोज कित्याक करतात? पोल्युशन, डिस्ट्रक्शन, मेनली लोकांच्या मनात दुबाव आसा. कोल पोल्युशन, कोल ट्रान्सपोर्ट जातले. गोंय फकत कर्नाटकान कोळसो व्हरपा खातीर वापरतात आनी हो डबल ट्रेनिंग फकत ताजे खातीर जाता. आमचे कडेन 3 म्हत्वाचे मानेस्तांचो हांव वळख करून दिता. आमचे कडेन येता ऑरवील बाब दौराद रॉड्रिगीस. ऑरवील बाब, तुका हांव येवकार दिता. तूं एक मेन मनीस, झुजारी कसो झुकता फाटली 6 वर्सां. तूं सारकें म्हाका प्रजलान बरें सांगलां, तूं एक ऑथॉरिटी म्हणून उलयतलो म्हणजे ह्या विशयाचेर. हांवें सांगलें तशें प्रज्वल साखरदंडी आसा, गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप, आनी आमचे मदीं आसा सेंड्रा रॉड्रिक्स. ते एक लोकल रेजिडेंट प्लस एक एक्टिविस्ट. सगळ्यान पयलीं हांव ऑरवेल बाब तुजे कडेन येता. वॉट इज युअर व्यू ऑन दीस? हाव यू लुक एट इट? चोय आतां साबार 15 वर्सां जालीं. फ्रॉम 2012-13 ही चळवळ स्टार्ट केल्ली. एक धाकटोसो पंगड क्रिएट केल्लो, गोवा अगेन्स्ट कोल म्हणून. तितून जायते आमचे नीज गोंयकार आसले. हांव त्या तेंपा हांव भायर परदेशी आसलो, म्हणजे काम चालू आसलें थिंगा. आनी तेणी बरें जायती NGT वचोन हिंगा वचोन सगळे वचोन तेणी बरी चळवळ केली. आनी एक पब्लीक हियरींग जालें, तें 7-8 दीस चल्लें. आय थिंक इट इज द फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री a public hearing regarding coal and port issues went on for 7-8 days. Okay. And it was covered even by the national media. Yes. Thereafter it was on hold, matters were on hold. Suddenly, just prior to COVID, 2019, Okay. ह्या वर्सा थोडे आम लोकांक सगळ्यांक भितर घालून एक 3 linear projects म्हणून मुखार काडले. Now this 3 linear project one was for Tamnar National Highway 4A, and the third one and the most destructive one was the double tracking. The double tracking, it was passing through all the coastal villages of Mormugao and Salset and Sangeeta. Mainly this is connecting to harbour, no? Yeah, connecting to the harbour. Correct. In fact, all these 3 linear projects are all connected some way or other to coal and to the Sagarmala project. Okay. Now, what has happened during this COVID? They locked us in, and more than, I think, 40 to 50,000 trees were cut in Mole Wildlife Sanctuary and Bhagwan Mahavir Sanctuary. Yes. And a movement gathered steam under my mole. I was part of it. There was also one very, very senior person in the movement. He's not there with us anymore, Julius Cedric Aguiar. And he galvanized the public with the active support of Goa Foundation. And we also merged through that in that group. Yes. Created a small entity called Wakat, and thereafter it transited to Goinso Equot. आनी हे तुमचो इतलो मुवमेंट चालू आसतना वेळसांव गांवान लँड एक्वायर करून गव्हर्मेंटान ट्रॅक घालू सुद्दां. होय, हो ट्रॅक आतां हो हालीं जाला in 2026. Yeah. In the month of February, I was away for some function overseas, and that's when I came to know that overnight they were doing this work. Correct. Dead of the night, whole night, because see what has happened. Ours is a tiniest village in Goa. Belsamutti, Sati. Beautiful, mare. Yo, तिनी villages, कासावली, आरोशी आणि वेळसांव. यो खरे म्हळ्यार गोंयचो आत्मा म्हणून सारको. कितले ब्युटिफुल विलेजेस प्रोजेक्ट हा. So the soul, of this village, what we call a village concept, is still alive. Exactly. Now, people from North Goa come to our villages and they say, "Oh, this is how Goa this was Goa some 50 years back." Yes, in the 70s, 80s. Exactly. Okay, but thanks to our people, these villagers who are exactly standing firm
एक्झॅक्टली गोंयकार पण सांबाळा. सांबाळला थिंगा. हांव तुजे कडेन येतलो. मग प्रज्वल, तूं हेरिटेज एक्शन ग्रुपाचो एक एक्टीव मेंबर, तूं हेरिटेजा संदर्भान काम करता, गोंयचो वारसा, गोंयचो सासाय, हें कितें, हाव यू रिलेटेड विथ द रेल्वे डबल ट्रॅकिंग? I look at double track from the point of view of heritage. म्हणजे नॅचरल हेरिटेज, एन्व्हायरमेंटल हेरिटेज आणि हिस्टॉरिकल हेरिटेज. आता ऑरिल बाबान म्हाका ते एक पिक्चर दाखयल्ले की एक हेरिटेज हाऊस आसा पोर्चुगीज इराचे आणि ताजे समोरल्यान सारको ताजे थ्रू कसो तो रेल्वे ट्रॅक पास जाता. सो ऑल लायक ही हॅज सेड वेलसांव, कासावली आणि आरोसी ह्यो ज्यो विलेजीस आसा थंय जर तुमी पळयले तो पोर्तुगीज गोवाचो फील येता. म्हणजे तेन्ना गोंय कशें आशिल्लें तशेंच तें आसा. हो जो डबल ट्रॅकिंग जर केलें न्ही ते सगळे जे ताजी ती सँक्टिटी, ताजी प्युरिटी, ताजी सगळें जें आसा न्ही तें सगळें डिस्ट्रॉय जातलें. गोंयचो काळी जर थोडे उरला थंय उरला तेंय बी तुमी सो ह्यो सगळ्यो विलेजीस नश्ट जातल्यो, सगळें पोल्युशन जातलें आणि सगळे भायले सगळे चड जातले आणि एनीवे द हेरिटेज हाऊसेस विल गो. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मुवमेंट विच द पीपल ऑफ वेलसांव, कासावली, आरोसी आर लिडिंग आणि वी हॅव टू सी दॅट दिस रेल्वे ट्रॅक इज आउट जस्ट लायक द कोंकण रेल्वे तेन्ना जालें पळय तशेंच एज्युटेशन जाय आमकां. ओके. सँड्रा रॉड्रिग्स, तूं तूं एक रेजिडंट, त्या गांवांत रावपी, तूं हें गोंयकारपण सांबाळपाचें एक निमाणें जर कोणी सोल्जर जर गोंयकार जर उरले जाल्यार ते तूं. त्या म्हाका एक सांग, ह्या गांवांत म्हाका तुजे कडल्यान गांवचो एक आवाज जाय की कशें तुमी पळयतात हो रेल्वे ट्रॅकिंग. एका अर्दान लोक म्हणटात कितें हे गोंयकार कितेंय नाका तांकां, कांयच नाका, सगळ्याक अपोज करता म्हणून. सो तूं हें कशें पळयता? चोय हांव पयलें आय एम अ रेजिडेंट आनी आतां तुवें हे पिक्चरार तूं चोयल्यार दॅट दीस इज माय हाऊस. ओके. And this is the gate asa. Beautiful house. Yes, yeah. So it is almost 400 years old house. Nice. It is a heritage house. Nice. आणि तू चोयल्यार हिंगा मुखारल्यान रस्तो आसा. हय. ओके. सो हे आता रेल्वे सांगता की तेंची प्लेस ती. This is their place. This road belongs to them. That is their property. Okay. Whereas we have got it into the description where we are claiming that the land belongs to us up to the railway track. Oh. Yes. Okay. So you have the valid document. Yes, we have. I have the valid document saying that my property belongs right up to the railway track. Okay. And we have challenged them in the courts. Okay. But before challenging them into the courts, we have got letters from ISLR. Okay. For 46 residents. Okay. Like they had actually they had put it into the courts. Okay. Sorry, into that we have to come and claim whether that land belongs to us. So we have 46, including me, 46 residents. Okay. Have already claimed. Yes, we are claiming that. So this is in ISLR, and 15 these sessions have happened. Now on the 16th, it is the 16th session. पूण ते कितें म्हणटात, फाल्यां फाल्यां तुजो जो लँड आसलो, दीस इज ए पब्लीक नॅशनल इम्पॉर्टन्स प्रोजेक्ट, तुका हे पयशे घे आनी आमी ते टेक ओवर करता म्हणटले. But they are not looking into that these are the heritage houses. Okay. And so we are the people living you are there. very firm Yes. that आमकां आमचें घर, आमची जमीन, आमचो हो सबंद वाठार सांबाळपाचो आसा आनी हो आमकां दिवपाचो ना. रेल्वे डबल ट्रॅकिंग इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर गोवा. Yes, we are not ready to give it for double tracking. व्हेरी नायस. म्हाका ऑरवेल बाब, म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें की आय एम एक्टींग एज ए नॉट एज ए गव्हर्मेंट एडवोकेट, डेव्हिडस एडवोकेट. ओके. म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें की निमाणें रेल्वे डबल ट्रॅकिंग, कोल इज ए इशू, यू कॅन ओपोज कोल, पण डबल ट्रॅकिंग हें जायच न्ही. सबंद नेशन वायड डबल ट्रॅकिंग जालां. सो तुका डबल ट्रॅकिंग कित्याक नाका? See, the Goa Foundation had approached the Supreme Court and they had got a very good order. Okay. And in that they have given a alternate route. This is Krishnapatnam Port on the east coast of Yes. India. Yes. The double track is already there. There is scope also for a third track. Okay. Okay. It's very clearly mentioned. I don't have the document as of now, but Okay. it is there. It's part of the. Okay. So so double tracking here in Salsi is not necessary. it is not necessary. Not necessary to come to Mormugao Port. See, the port itself. Today, if you look at the economics of that port, Yes. there were about 6,700 employees
once upon a time. Yes. Today it is come down to less than 1,000. I remember when I used to go to school to Loyola's from Consalim, Yeah. I used to catch the early morning train. Okay. And people used to come on the opposite direction from Margaon and to catch that Uja Gadi. Very sarki. हय. Different 30-40 kilometers per hour. Sir. So people used to come in opposite direction and we used to go to school to Loyola's from Correct, Kansai. correct. So it used to be a welcome, the railways we welcomed. Actually we moved, most of the people moved. So you were never opposing We were railway. never opposing this. But the way now the trains which are passing by, आख्खे राती थिंगा गाडी सिंगल ट्रॅकाचे Oh. 80 to 90 kilometers per hour they are moving in that direction. On either side of the track, the railway tracks, we have ancestral houses which are 300, like Sandra herself said, 450 years old. Correct. Matani's Saldana, ex-tourism minister. Very beautiful house. Possibly you have been there. Yes, of course. So all these houses are on this track. You are right. And they cannot sustain this such kind of vibration. Yes. Actually, this entire track is at elevated. If you see the track, it's at elevated position. Okay. And in their wisdom, those engineers of that time, they had actually scooped out, like about 5 to 6 meters scooped out. Okay. In that, in summer we used to use it as our thoroughfare, right of way. Yes. आणि पावसांत ते स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज आसली. Oh. आज RVNL, who is the contractor of the railways, what they have done, they have buried it with construction debris first. पहिले माती गायल्या आणि now the vibration are transmitted directly to these ancestral houses. हो हांव सेंट्रा कडेन वता परत. सेंट्रा बाय, Yes. तुका इतले आतां फास्ट रेल्वे ती सुरू जाल्यात, कशे तुमकां त्रास जाता? रातचे कितले मेरेन रेल्वे वता, तुजें घर हालता, वेरो पडल्यात, व्हायब्रेशन जाता, भुरग्यांक अभ्यास करपाक मेळना, भितर पोल्युशन जाता, कितें? हाव यू शूड एक्सप्लेन इट टू अवर व्ह्युअर्स. See, the vibrations were there, but the vibrations, because of the place that was there outside, the vibrations were less. Now, since they have elevated the mud above my gate. Okay. They have elevated above the gate, so I have to come down the gate. Oh. Like I have made steps for myself to come down. Oh. Okay, and during the monsoons, all the water was coming into my property. So I Okay. had to let a way out for that water. So there was floods in my place in the front garden. Okay. Secondly, if you see, my car outside has turned black due to coal. Not only that is the car, but if you see the plants, the trees, the coconuts have become completely black. My fruits. हो. आणि हे सगळें जे कितें डस्ट आहा किंवा पोल्युशन आहा तुज्या घरान भितर येना? तेंच पयलीं झाडांक येता, मागीर ते उबोन घरां येता. सो आतां आयज एक क्लीन केलें, सांजे म्हणल्यार पोत्तून डस्ट. म्हाका एक सांग, लोकांक हेल्थ प्रॉब्लेम कांय जालो ना? Health, everyone you will find that they are asthmatic. Actually, even if what do you say, my mother-in-law, my father, like they all had asthmatic problem because of this coal dust. Oh. Yeah. And my son, he literally closes himself into the room and he sits because he doesn't want to hear the sound of the train honking. And it is, they have actually deliberately done it too much. Like, earlier they would just honk at the turns at one. Now they are continuously, because like we are agitating, they are doing it more. Oh. म्हाका एक सांग, रात कितले राती मेरेन हे सगळे व्हायब्रेशन चलता? रेल्वे तर रातभर चलता आसतली. रातभर तर तुम्ही चालू घराकडे असतं. सगळें ढाम 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 होय, जायत ते रावना? चालूच असतं. That vibration is there. In fact, there are now, earlier there was not that many cracks into the walls of the houses, but now there is a lot of cracks. Oh. Yeah. प्रजल, हे अशें जायत जाल्यार हें परिस्थिती बिकट मरे. कारण निमाणें कशें आसा, आज तुमी डबल ट्रॅकिंग केलें, फाल्यां अशी गजाल जातली की आनीक रेल्वे येतल्यो, कारण रेल्वे वाडतच वतल्यो. ट्रान्सपोर्टेशन हें एक इम्पॉर्टंट साधन आमचें न्ही वाहतुकीचें. सो ह्या लोकांनी रावप कशें? सो मेन आता सेंट्रान हे सांगला पळय, शॉकिंग सारकें तें. आतां द होल ऑफ गोवा शूड नो दीस, दॅट इतले प्रॉब्लेम आसतना सुद्दां नो, एक्चुअली देर इज अ रे ऑफ होप इन द सेन्स, जेन्ना चिंबलाच्या लोकांनी
सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट युनिटी मॉल उडयलो युनायटेड जावन मिराबागच्या लोकांनी केलो. सो देर इज अ होप द सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट कॅन बी ओपोज अँड सच अ प्रोजेक्ट विच इज डेट्रिमेंटल टू द हेल्थ. इट्स अ हेल्थ हॅझार्ड, इट्स पोल्युटिंग. प्लस कोल ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर कितें गोवा आमचो ट्रान्झिट पॉयंट हो कोल ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर. पूण आतां तशें न्ही. दीस इज ए 363 किलोमीटर प्रोजेक्ट. येस नॉट ओनली कोल, इट्स आयर्न ओर, स्टील, येस ट्रान्सपोर्टेशन. म्हणजे इतले दीस इज ते फाल्यां कितें म्हणटले जाणा, नॅशनल इम्पॉर्टन्स म्हणटले. या सो कारण सबंद डेव्हलपमेंटाक जाय ते कोल जालोच, आयर्न ओर, स्टील हे म्हण ते नॅशनल इम्पॉर्टन्स म्हणटकीर लोकांक उगी करपाचें. ना नॅशनल इम्पॉर्टन्स म्हणल्यार कितें तें आतां ताणें ऑरविंद बाबान सांगलां ते कृष्णपथम पोर्ट ऑलरेडी इट इज देर न्ही. सो वाय दे वॉन्ट टू गो इट लेट इट गो थ्रू गोवा. सो द पीपल आर ओपोजिंग द डबल ट्रॅक. द सिंगल तो ट्रॅक आसा तो कोणें ओपोज करूं नाशिल्लो तेन्ना. Correct. सो दिस डबल ट्रॅक दे आर ओपोजिंग बिकॉज देर आर वेरियस व्हॅलीड रिजन्स. नाव सेंड्रा हॅज टोल्ड इट ओपनली. कशें शी हॅज गिवन हर ओन एक्झाम्पल हाव इफ इट इज जस्ट वन एक्झाम्पल दॅट मीन्स ऑल द हाऊसेस ऑल द पीपल दे मस्ट बी सफरिंग. सो दिस इज द all the people of Velsav, Kasauli, Arosi and all the other allied villages should come out in large numbers and send a clear-cut signal to the center that we don't want this project. Only then it will be successful, I feel. ऑरिल दोराद रोड्रिगीस, हांव तुजे कडेन एक पॉलिटिकल क्वेश्चन करता. 2012 भितर इन्क्लुडींग मनोहर पर्रीकर वॉज ओपोजिंग द प्रोजेक्ट. करेक्ट. मागीर तो मिनिस्टर जालो, चीफ मिनिस्टर जालो, संरक्षण मंत्री जालो, सर कांय बीजेपी कांय उलयना. जे लोक पावराचे असतात ते कांय उलयनात, ऑपोजिशना येतकीर ते उलयतात. सर एक पॉलिटिकल पावर असले हातून दाखोवचें पडटा. आर यू युनायटेड? आतां एक वर्स भितर असेंब्ली इलेक्शन जातलें सर आनी दीस इज द रायट टायम फॉर यू टू तुजो आवाज सर वाडोवपाचो, सर तुमची करंदाय वाडोवपाची, तुमचे भितर एक युनिटी दाखोवपाची आनी प्रोजेक्ट अपोज करपाचो. अशें कितें प्लॅन आसा तुमचो? प्लॅन आहा आनी हेजे मुखार आमी आतां हाची चळवळ आमी 2020 आमी केल्ली. सारकें. आनी त्या तेंपासून आतांय तो ऑपोजिशन नॅशनल लिडर आहा राहुल गांधी हिमसेल्फ केम टू द ट्रॅक्स. ही वॉक्ड द ट्रॅक्स जस्ट लायक लेट मनोहर पर्रीकर करेक्ट. had also walked along the tracks and he had decided and determined to let Matani Saldana that double tracking naga mun. Sir. There are so many videos which are still circulating on social media. करेक्ट. So तेज उपरांत CMO येयलो आमचे आमचे लेट Matani Saldana's बायले Helena Bai. Sir. She was then minister in the cabinet. She brought Pramod Sawant to the track. And he also said, he also agreed that houses are close by. Correct. Houses are as close by as this. हय रे, सारकें. This is a काय heritage बरें, house. हेरिटेज हाऊस. This is a heritage house. सारकें. लोकांनी वचप खंय डेव्हलपमेंट म्हणजे बरो. आणि तू म्हटलो न्हू लोक कित्याक म्हणून दिस इज द रिझन. सारकें. So everybody agreed that houses are this. That same evening there was a function at Verna. ओके. And to our shock and disappointment, he said, no, this is required. Double tracking will go ahead in a matter of hours. Likewise, then Minister for Environment, तो आमचो गांव भाव म्हणून शकता की ते इज फ्रॉम नागोआ, which is hardly 3 to 4 kilometers, Nilesh Kabral. Yes. He also walked the tracks from Isorshi to Arosing. It's a distance of about 5-6 kilometers. Yes. सारको गामेन बुडलो, आमी बुडले हय. आनी तेणें सांगलें विल नॉट एलाव म्हणून. हय. म्हणल्यार दिस आर ऑल टॉक्स. हांव तुका तेच म्हणटा, ऑल पॉलिटिशियन्स वील टो द लायन ऑफ द पार्टी. करेक्ट. पार्टी वील टो द लायन ऑफ हायकमांड आनी हायकमांड म्हणटले नॅशनल इंट्रस्ट. सो जो मेरेन तुमी एकठांय येवन एक पॉलिटिकल तुमची शक्त, पॉलिटिकल तुमचो दबाव वाडोवचे नात, तो मेरेन नो पार्टी इज गोइंग टू लिसन टू यू. दीस इज ऑल पॉलिटिकल गेम. सो तुमचे कडेन आहा इतले स्ट्रेंथ. तुमी सगळे हे 3 तरी गांव, कासावली, आरोशी, वेळसांव, हे 3 तरी गांव एकठांय आसात. हे 3 तरी गांव रस्त्यार येवपाक तयार आहात. हे 3 तरी गांव सगळे लोक रस्त्यार येवन विकास बंद करपाक तयार आहात. आय विल टेल यू अबाउट फर्स्ट आमचे द स्मॉलेस्ट विलेज, इट इज एक्चुअली द पंचायत कन्सिस्ट ऑफ वेलसांव, पाली एंड इsorशी. येस. हेच मुद्द्याचे आमी आमच्या पंचायत
we formed. I'm the founder member of Goinsei Code. We floated a panel first time. Yes, We have yes. never wanted to be in this part of this politics. Yeah. But seeing what was happening, just the same question you put. Some of our elders put a question: why don't you Form a group. and float a one panel? We were against. We were like आमचे सगळे new piece except for one local panchayat member. Yeah. Rest of the 6 contestants were all new, Yes. totally new. They had never entered politics or Correct. whatsoever. Correct. 5 of them won. And we formed a panel, and today Dinah Govia, who is termed as Tigress in our village, अरे वाह. she is opposing tooth and nail. She has gone as far as to issue a stop work order, Okay. So Panchayat has issued a stop work order, Okay. which is still prevailing. Okay. त्याच्या पहिले one week पंचायत before, can पंचायतीन काढपा रे अशे तरेची स्टॉप वर्क I- ऑर्डर. Yeah, of course. I will just Yeah. highlight Under one. the Of course. I Panchayati will Raj just- Act, they can. They can, Yes, okay. exactly. Now this land, as per what Sandra has claimed, Yeah. and rightfully so, as per the description, inscription, and the Matri's documents, which are still issued by the Revenue Department, Government of Goa, and based on that, 46 respondents were called to the court of the ISLR. That shows that railways have no title documents. Natyam tinga court of Oh. ISLR orpanu. Oh, oh. When we approached the court of So ISLR, this is all illegal. Totally See, they illegal. started laying the double tracking in 2011. Yeah. From 2011 till now. no, I will not say rest of Goa, but especially in Velsam, Okay. parts of Kansalim, in parts of Arosing, this area where we have stopped. Okay. Okay. Other areas, what happened? They use their tactics. Okay. I will call them in Indian terminology. We call them dalals. Okay. Railways give you X. The dalal, who is actually hired by the contractor, see, because his interest is he wants to He- finish he the wants job, to he do the wants to work. get his money. Correct. So he is giving twice in some cases. Oh. Like I came to know that in Shandor they got 2,000 odd. Today, and Kansalim, which is the neighboring area, is getting 11,000. Velsam is getting 18,000. Oh. Plus another 15 to 20,000 more from the contractor. So you are getting around about 35,000 for land which in some areas is fallow land which nobody is cultivating. But we don't know what will come up in future. Correct. So understandingly, but what has happened, our people in Velsam, save for a few, are standing firm. Entire village, there are only 2 small parcel of land, hardly maybe 75 square meters, which has been sold, I'm saying, to the railways. ओके. सँड्रा रॉड्रिक्स. सँड्रा बाब तूं म्हाका उदक बरें एक्सप्लेन केलें कारण तूं एक रेजिडेंट ते एरियेन रावपी. तुजेर अशें कांय दबाव आयलो ना, प्रेशर्स आयलो ना, पयशे धरून ते पॉलिटिकल दबाव धरून ते धमक्यो आयल्यो कितें? ना ना वा तूं No. स्ट्रॉंग वुमन. तूं भिता आसतलें ते. ना ना मुझे बोले कोण अजूनपासून कोण येवंक ना कोण येवलो. ना ना सो कित्याक सगळ्यांचेर दबाव हाडटात, पयशे दितात, तुजेर कितें आयलो ना तर तूं भिता ते? ते हांव सांगूंक शकना म्हळ्यार पूण म्हाका अजून कोणें कोण आयलो अप्रोच पूण ना. पूण पब्लीक प्रेशर आहा थिंगा किंवा पॉलिटिकल प्रेशर आसा ती? पॉलिटिकल प्रेशर आसा हय. लोक हें कोत्ताय तुमी एज्युकेशन करनाका, तुमकां पयशे दिता, तुमकां प्रॉब्लेम जावचो ना ना. ना पयशां म्हाका अजून पासून कोण अप्रोच जावं ना ॲक्च्युली म्हणजे बिकॉज ॲक्च्युली आय वॉज ऑलरेडी विथ ऑरविल अँड ऑरविल हॅज बीन सपोर्टिंग this agitation, and so I've always been with him. So, and I am firm on that. I am not going to give one piece of my land to the railways. ओके. आनी तूं भितर उडयलें जाल्यार फाल्यां जर आयले 20 पोलिसांक घेवन आनी तुका कडल्यान भितर उडयलें जाल्यार रेडी आहा टू गो टू जेल? Yeah, we have to. If we have to protect our land, we have to. Yes. ओके. सो Actually, गुड. I will just intervene Yeah, on of this course, matter. of course. I told you about the tigress of Velsam, our Oh, yeah. Sarpanch, Dinah Govia. We can also call her also because she despite being the land lady of that place, FIR has been filed against her. Okay. FIR has been filed against our Sarpanch. FIR has been filed against another of my colleague in the movement, Olenso Simoes. Okay. FIR has been filed against me just for standing by the villagers. We have done no wrong, absolutely. Correct. We are fighting for our legal rights. The matter is sub judice. Also, this 6 residents have gone to the district court in Margam. It is already admitted. Despite all this, they went ahead with with the track, and that was last 2 months.
In the night time they are coming there because see what happened. Indian Railways, they have the machinery. Correct. They come over there. They don't require trucks or this and that to put that. Correct. And they have cranes. They can lay it overnight. That's what exactly they have done. But might is not right always. They have done this actually when there is a code of conduct. Oh. Yes, the code of conduct असताना तिने काम चालू दवरला. Now if that same thing we had to do, we would have been put behind bars. Yeah. So that's what major work is done when the code of conduct was there. प्रज्वल म्हाका एक सांग, आमी सदांच गोंयचे हेरिटेज, गोंयची सासाय, गोंयचे एनवायरमेंट म्हणटात, ताका लागून गोंय सर्वायव जाला. आतां मायनींग काय चलना, दुसरे हातून टुरिजम चलता. टुरिजमांतल्या लोकांक हे गोंयची ब्युटी पळोवपाक येवपाक जाय न्ही. ऍक्च्युली टुरिस्ट येतात कित्या खातीर आमची हिल्स पळोवपाक, आमची fields, सगळे ग्रीनरी अरे गांव पळोवपाक बरें. कालच व्हिडिओ पळयला केप्यां, कुशावती केपेचो ब्रिज आसा पळय, ते कुशावती रिवरचेर कोणे तरी फुल ग्रीनरी क्लियर केल्या. अशें सगळे कडेन डिस्ट्रक्शन चल्लां. दॅट इज टोटल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन गोईंग ऑन लास्ट 10 years. इतलें डिस्ट्रक्शन चल्लां की सगळे कडेन गांवचे गांव उठल्यात मरे प्रज्वल. तूं तर कितलेशे गांवांत तुका आपयतात उलोवपाक. तूं एक तुका आमी एक गोंयचे सासायेचो पुरुश म्हणून वळखतात. तूं ते घेवन राखणदार आसता पळय, तसो एक राखणदार तूं. म्हाका एक सांग, गांवांनी एज्युकेशन चल्लां, पूण गव्हर्मेंट कान आनी दोळे उक्ते दवरून लोकांक कितें जाय, लोकांचे उत्फरके कितें, ताची भावना कितें, अशें कोण पळयच ना. प्रत्येक गांवांत पळय चिंबलच्या लोकांनी तळ्या खातीर झगडी केली, म्हणजे तळ्या खातीर ते लढले. मागीर मिराबागचे ते बंधारो बांदताले ते हाजेर जुवारी न्हंयचेर. म्हणजे अशे प्रत्येक कारापूरचे आतां लोक ते लॉडाचो प्रोजेक्ट आतां 700 विलाज म्हणजे ती कारापूर विलेज कॅन सस्टेन दॅट. 700 विलाज कोणा खातीर हे सगळे, आनी हे डबल ट्रॅकिंग हे कोणा खातीर. आता तो कोल, अडानी आनी सागरमाला सगळे ते एक चेन आसा, ती व्हडली चेन आसा, इन्क्लुडींग मादय ऑल्सो डायवर्जन इज बिकॉज ऑफ दॅट. सो सगळे व्हडले जर पळयले इतली सगळी एज्युटेशन आनी तांकां बारीक नजरेन, सेन्सिटीव नजरेन तांचे कडेन पळोवपाचो एक दृश्टिकोनच आमच्या सरकारान. कितल्यो केसीस आसा. एक्झॅक्टली. They have been fighting these issues for since the year said 2011. So what is required? I was telling Orville Bob that all the villages have to come together and सारखी massive agitation जावपाक जाय. गुड पॉयंट. ऑरेल बाब, हो क्वेश्चन हांव निमाणे कडेन प्रोग्रामाचेर पावलो. हो तुका तेच उलय, यू हॅव टू फायट दीस. हांव तुका परत तेच विचारता, यू हॅव टू फायट दीस पॉलिटिकली. तुवें म्हणलें आतां तुमी एक सरपंच जिखून हाडलो, तुमी 5 जाण जिखून आयले. म्हाका सांग, जो मेरेन गोंयचे लोक एकठांय जानात पळय, एज्युकेशन सगळे कडेन चल्लां. एका तेंपार नॉर्थ गोवा किंवा पेडणे एज्युकेशन करना आयला, तेय एज्युकेशन करतात, कारण तांकां कळ्ळां मोपा आयला पूण लाव कांय जायना. सो सबंद गोंयान गांवांनी जर एज्युकेशन चल्ल्यात, हे सगळे लोक एकठांय येवन तांकां एका सुतान बांदून एक स्ट्रॉंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट कित्याक तयार जायना की आमकां हें जाय, आमकां गोंय सांबाळिल्लें जाय, आमकां आमच्या गोंयची सासाय सांबाळिल्ली जाय, आमचो वारसो, आमची हेरिटेज सांबाळिल्ली जाय, आनी तें पॉलिटिकली आमी सांगतात म्हणून. अशे तरेचो एक बुलंद, एक स्ट्रॉंग आवाज कित्याक उठना. चोय आमचे आदी IIT तेका गांवांनी भोंवडायले. आय डोंट हॅव टू नेम इट. सारकें. आनी इट हॅज कम टू दीस. तेजे उपरांत बोमा इश्यू येयलो, शिमला जालो, आनी साबार एश को जायते हे जाले, इश्यूज जाले. लोकांनी दे ब्रॉट इट टू द लॉजिकल कन्क्लुजन. सारकें. हिंग कितें जाता, हिंग इश्यू डबल ट्रॅकिंगाचो, दो डिस्पायट द फॅक्ट वी हॅव आवर मुवमेंट हॅज अ व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग फाउंडेशन. I have documentation where we have got very good reports from WRD, okay, from Goa Coastal Zone Management, from the Forest Department, and so many others. And despite the fact that we have a warrior among us, Captain Viriato Fernandes, okay, and तुम्ही ताका सारखे हांवें आयकलां, he is a product. I'll say he is a product of this double tracking and coal issue. Oh, point. Because 83 meetings across Goa, double tracking, Kalangut wasna. But in the night when we went around with 150 students, youth, and had a public awareness meeting out there, more than 4,000, despite the fact that our sound system was confiscated at the instance of the local MLA. People gave us those megaphones. उजा चालू दराय म्हणून. इकरवरांचे there is a restaurant there, Soja Lobo. They gave us food for 200 people that night. So
सेम लायक दॅट वी वेंट टू अदर कॉर्नर काणकोण गेले थिंगा जशें कोन्न सो देर आर एरियाज वेर यू नो वी नेवर एक्सपेक्टेड बट पीपल वर कमिंग आउट इन स्ट्रेंथ एक सांगता हांव शाश्टीचे लोक खुंयच्या वाठारांत वचोन आमी बोमां गेल्ले कितलो मान दिताय आमकां बिकॉज दे से गोवा इज टुडे बिकॉज ऑफ साश्टीकार साश्टीकार साश्टीकारांनी गोंयांत शिकयलो मरे कशें गोंय सांबाळप तें आनी आमी जाणा आय हॅव होप विथ पर्सन लायक कॅप्टन म्हाका तुवें बरें सांगलें कॅप्टन विरियातो होय. कॅप्टन विरियातो विदाउट द ऑर्गनायझेशन विदाउट मनी पॉवर Exactly. विदाउट स्ट्रॉंग बॅकिंग जिखून आयलो ऑर्गनायझेशन जावं म्हणून इट वॉज अ कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग एक्झॅक्टली ऑर्गनायझेशन वॉज देअर ऑर्गनायझेशन तेन्ना पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन नाशिल्लें पूण एक लोकां मदल्यान एक मुवमेंट जालो तोच मुवमेंट आय थिंक शूड ड्रायव्ह दिस एज्युटेशन I will show you, this is the very recent, this is on 13th of March. He is written to the district collector, Margam. ओके He has taken her to task. ओके नायस Not only that, Right. there were some distilleries. आता आम्ही कॅज्यू फेस्टिवल म्हणून चलता आता. करेक्ट Not very far from here. Correct. आमच्या गावात 3 डिस्टिलरी आसली तितूंतली एक लास्टा एक वॉज सर्वायविंग उरा काटाले मागीर फेणी काजू फेणी Correct. Railways destroyed it without notice. Supreme Court very clearly says even if that thing is illegal, now this was a distillery which was 44 years old, येस and they were sustaining that entire livelihood करेक्ट on that. Correct. Daily and mourn, रात्यां भितर मोण गायली. So that villager, she has gone to the High Court. That matter is coming up very shortly. ओके ओके And who has abetted it? That district administration, Mamladar, police from 3 different police stations. Imagine. एक कोण आमची चोरी जाली आमचे ऑदरान पुलीस पावना म्हळ्यार थिंग 10 मिनटां हांव सेंट्राबाय हांव प्रोग्रामाच्या लास्ट फेजीन आयला म्हाका तुजे कडेन विचारपाक हो एक पॉलिटिकल मुवमेंट जावंक शकता आज तुमी 3 गांव एकठांय आयल्यात तुमी फायट करतात रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचेर हो फकत डबल ट्रॅकिंग इशू न्ही हातूंत भितर फक्त पोल्युशन ना एनवायरमेंटाचो ना हें गोंयकारपण आहा हातूंत भितर कल्चर आहा हातूंत भितर हेरिटेज आहा हातूंत भितर गोंयचो सांबाळ करपाचो एक मंत्र आसा हो एक पॉलिटिकल मुवमेंट जावंक शकता एका वर्सा भितर आतां एसेंब्ली इलेक्शन येतली Oh, it should be a political movement because actually double tracking is not a issue only of Velsa or Kansaulim or ROC. Correct. It is going to affect all over Goa. सारकें Coal Soglaku, it's going to destroy the whole of Goa. It is not only the people lying, the tracks are going to be suffering. It's going to fly. The coal particles are going to fly all over, and not only the water, the air, everything is going to be polluted. तुम्ही म्हणले माडाचेर सुद्दां इतले दाट होय सारखे सारकें सो म्हाका दिसता the political party should be involved and the double tracking should be completely लायन yes हा प्रजल म्हाका तुजे कडेन एक फायनल स्टेटमेंट जाय तूं एक साहित्यीक एक लेखक एक शिक्षक तूं गोंयचे कडेन एक बरे नदरेन पळयता गोंय बरें उरपा जाय आनी आमच्या फाटले पिळगेन आमचे कडेन बरें गोंय बरें सोबीत गोंय आमच्या हातांत दिल्लें तें फुडले पिळगे कडेन आमी दिवपा जाय सो तूं म्हाका एक फायनल स्टेटमेंट ह्या मुवमेंटाचेर कितें सांग ह्याच मुवमेंटाचेर न्ही म्हाका दिसता सगळे मुवमेंट जे गोंयांत चल्ल्यात कारापूर जावं कितलेशेच मुवमेंट जे गोंयांत चल्ल्या न्ही देर इज कोल इश्यू देर इज म्हादय प्रॉब्लेम डबल ट्रॅकिंग हिल कटिंग्स टोटल नॉन गोवन्सांचे दिल्लीकारांचे सगळे विलेजीस आफ्टर विलेजीस आर बींग सोल्ड कन्वर्टेड लँड कन्वर्जन 147 एप्लिकेशन्स थ्रू द TCP हे सगळे जे चल्लां न्ही वेदर इट इज पेडणे मोर्जी लोधा प्रोजेक्ट इन कारापूर 700 विला सगळ्याचे अगेन्स्ट एक गोवा बचाव अभियान जशें जाल्लें न्ही तेन्ना 2006 तशें आतां जावपाक जाय तशें आनी फेर्दीन रिबेलोचें आंदोलन ऑलरेडी चालू आसा इनाफ इज इनाफ ते मुवमेंटाचें नांवच आसा इनाफ इज इनाफ म्हणून In fact, we want to appeal to him that take the 11th point as double tracking. You know, he has stopped at 10 points. 11th double tracking also घेवपाक जाय म्हणून आमी ताजे कडेन अपील करपाचें आसा. सो एक व्हडलें एजिटेशन मॅसिव एजिटेशन आझाद मैदान लोहिया मैदानाचेर जाल्या बगर विथ 1 पॉयंट 39A स्क्रॅप जावपाकूच जाय आनी डबल ट्रॅकिंग हे सगळे स्क्रॅप जावपाक जाय आनी आमकां गोंय जशें आशिल्लें ते सुंदर ग्रीन गोवा बिकॉज ऑफ वीच द होल वर्ल्ड एप्रिशिएट्स गोवा ते आमकां परत जाय थँक्यू प्रजल
थँक्यू ऑरवेल बाब, थँक्यू सेंट्रल रोटरी. Thank you for having us. हांव निमाणे कडेन इतलेंच म्हणन की गोंय एक सुपुल्लें आशिल्लें म्हणून तें जगभर ब्रँड गोवा जालें. आमकां कितले एअरपोर्ट करतले, 2 एअरपोर्ट जाले, व्हडले व्हडले एलिवेटेड हायवे, कितें कितें म्हणून आतां डबल ट्रॅकिंग, म्हणजे कितले देशें गोंय कितले ताचेर अत्याचार करतले अशें एक प्रश्न निर्माण जाता. आनी म्हाका दिसता निमाणे कशें न्ही ल्हानान सोबीतकाय आसता, ल्हान जितलें आसता न्ही तितलें लोकांक ताजें अप्रूप दिसता. आनी ल्हानान भितर एक 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 बरी सोबीतकाय, एक बरें निसर्गाचें एक चमत्कार आमकां पळोवंक मेळिल्लो आसता. म्हणून ल्हान हें ल्हानच आसपाक जाय आनी ल्हानाची पळय कितें एक जी वडविका न्ही ती आनीक वाडोवपाक जाय. सगळें हाडून डेव्हलपमेंटाचें सगळें हाडून गोंयचेर थापनाकात, कारण तातूंत गोंयकारपण सोंपपाची भिरांत आसा, गोंयचो मनीस अल्पसंख्य जावपाची भिरांत आसा. तुमी सगळे हांगा आयले आनी एक म्हत्वाची अशी डिबेट आमी आज केली. Thank you. त्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांचे पर्सनल आनी गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे सगळ्यांचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.